सुरुवातीच्या बाबतीत तो साखळी उपोषण चेन हंगर स्ट्रायक आणि शेवटी त्याचे परिणिती जी आसा तेन्ना आमरण उपोषणान जाल्ली आणि आझाद मैदानाचेर सुरू जाल्लेले आमरण राष्ट्रपती येता त्यांचो मान राखून आम्ही म्हापसा येले गांधी चौका कडेन टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आणि त्याच्यामध्ये भरपूर हे झाले आणि आज 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 जे आसा पळय मदीं भरपूर आंदोलनाचे जे आसा कार्यक्रम जाले भुरग्यांक भरपूर त्रास जालो वोटींग जे आसा ते मुख्यमंत्र्यां कडेन जाले आणि आम्ही मागणी केल्ली मुख्यमंत्र्यां कडेन की आमकां व्हिजीट दिवची अशें त्या प्रमाणे आज मुख्यमंत्र्यांनी आपले शासकीय जे निवास जो आसा हांगासर आल्तिनोचेर आमकां आपोवन हाडले आणि तेंच्यांनी सांगलो की हो प्रश्न जो आसा आमचो तो आपणाक सांगपाचो गरज ना आपण त्या प्रश्नाचो लागसून आपण पळयता आपण तुमकां जे पयलीं कमिटमेंट जे दिल्ले की ह्या भुरग्यांक सगळ्यांची जी आसा पळय जी आमी लिस्ट तेंचे कडेन दिल्या त्या सगळ्यांची व्यवस्था गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत करतलो म्हणून तेच जे आसा पळय तेच फक्त कोविड जो पिरियड आसा म्हणजे पॅन्डेमीक जो पिरियड आसा त्या पॅन्डेमीक पिरियडाक लागून मुख्यमंत्र्यांनी जे आमकां ठोस आश्वासन दिल्लें त्याची इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते फुडें धुकल्लें आणि आज जे आसा न्ही तेंच्यांनी परत एकदा त्याच आपल्या आश्वासनाचो जो आसा न्ही जे खरेंच ठोस आश्वासन आसा त्याचो परत स्वताच्यान उल्लेख केल्लो आसा आणि आमकां सांगलें आसा हे सगळे म्हणजे 227 जाणांची आमी जे लिस्ट दिला मुख्यमंत्र्यांक तांकां प्रत्यक्ष त्या सगळ्यांक जे आसा तेंची व्यवस्था जी आता येता त्या जानेवारी म्हयन्यात आता इमिडिएटली जानेवारी म्हयन्यात जे आसा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा अंतर्गत त्यांच्यासाठी जे आसा ते पोस्ट काडटले अलॉंग विथ दॅट आनीक थोडे पोस्ट काडटले आणि सगळ्यांची जी आसा पळय ती नोकरेची पोटापाण्याची जी आसा व्यवस्था हे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी यांच्यानी म्हणजे अतिशय म्हणजे आपुलकेच्या भावनांतल्यान काही युवक म्हणून एक गोंयकार म्हणून गोंयकारांचो प्रश्न सॉल्व करपाक आणि तेंच्यांनी स्वता सांगलेलो आसा की ह्या भुरग्यांची जी परिस्थिती आसा आणि त्यांची घरची परिस्थिती आसा पळय ते आपणाक खबर आसा आपण म्हणजे तळागांतल्यान काम करपी मनीस ताका लागून आपणाक सगळे विशयचो पयली खबर आसा आणि ताका लागून अशा पद्दतीन हो जो प्रश्न आसा पळय तो तेंच्यांनी सुटावो केल्लो आसा. मॅडम आणि एक प्रश्न आसा की लास्ट टाइम तुम्ही सांगला की तुम्ही ह्युमन रिसोर्स काम रेडी आहात काम करपाक पर एज अ लायफ गार्ड. हय आता थंय प्रश्न एक निर्माण आताय म्हणून आमी फर्स्ट आमचो प्रेफरन्स आसलो तो आमकां लायफ गार्डूच म्हणून जाय कित्याक तर आमी तेंची जॉब प्रोटेक्शन मागताली गेले 10 वर्सां 12 वर्सां भुरग्यांक जाल्ली आसा थंय सर्वीस करून आनी तेच्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांचें प्रोटेक्शन मागताली पूण ह्या आमच्या लायफ गार्डा भितर थोडे असे लोक आसा जेंची ऑलरेडी आतां ओवर एज जाल्ली आसा म्हणून लायफ गार्ड म्हणून तो थंय फिट ना थंय काम करपाक अशे भुरगे आसा थोड्यांचे एक एज्युकेशनाचो एक प्रश्न आसा म्हणजे अशे जायते इश्यू आसा रिलॅक्सेशन जाय आसलें तांकां म्हणून ह्युमन रिसोर्सान जर गेले जाल्यार तांकां ही सगळी कंडिशनां फुलफील करची पडटा तेन्ना आमकां सीएमान अशें कांय सांगूंक नासलें तुमी प्रॉपर चॅनलांतल्यान येया म्हणजे ह्युमन रिसोर्सान जर तुम्ही येतले जाल्यार तुमकां सगळो प्रोसिजर आसा तो फॉलो करचो पडटलो आणि थंय पास जाले जाल्यारूच तुमकां फुडें नोकरी मेळटली अशें आमकां तांणी तेन्ना सांगलें म्हणून आमकां खंय मनान चलबिचल जाली कित्याक तितून आमचें प्रोटेक्शन जायना म्हणून आमी म्हटलेलें की आसा तशें तांकां लायफ गार्ड घेवचे पूण आतां जेन्ना सीएमान सांगलें पळय एज अ लायफ गार्ड आतां घेवपाक सद्या सरकारा कडेन ते मेकॅनिझम ना ऑलरेडी तो दृश्टी कडेन जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा दिल्लो आसा एक्सटेन्शन तांकां अडेच वर्सां दिल्लें आसा आतां हेज्या फुडें हेजेर कितें तरी विचार सरकार करून हे लायफ गार्डा खातीर सरकारी यंत्रणेंतल्यान कितें तरी हेजेर सुटावो ते करतले हेजेर विचार चालू आसा पूण सद्य परिस्थितीन आमी तांकां कायदेशीर रित्या तशें घेवंक शकना थंय तांकां जॉब प्रोटेक्शन तेंचें मेळना सो आतां सद्या पयलीं तुमी ह्युमन रिसोर्सांतल्या थ्रू या थंय तुमचें जॉब प्रोटेक्शन टील द सुपर एन्युएशन म्हणजे 58 वर्सां पर्यंत तुमकां सरकारी यंत्रणेंतल्यान तुमची सेवा आसा ती तुमची फिक्स जातली आतां हितूर जे लायफ गार्ड आसा हांवें म्हटलें हे बरे लायफ गार्ड आसा तांकां तशें जाल्यार पालो आपल्या कडेन आतां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा थंय पूल अटेंडंट सगळ्या कडेन अशें जाय पडटा आनी खुबशीं हॉटेलां आतां आमचें एक हें आसा की आमी सप्लाय करतले गोंयची आतां तमाम 5 स्टार हॉटेलां आसा थंय पूल अटेंडंट जाय आसता तितूर ते लायफ गार्ड म्हणून आमी थंय डिप्लॉय करतले सरकारी यंत्रणेंतल्यान म्हणजे ह्युमन रिसोर्सांतल्यान सो हेज्या खातीर कितें आतां हे आमचे यंग पळय भुरगे आसा तेंचोय थंय जॉब प्रोटेक्शन तांकां एज अ लायफ गार्ड म्हणून थंय मेळटलें पूण आतां फुडली जी स्टेप आसा सरकार जी एक निर्णय घेतलो लायफ गार्ड परत रिक्रुटमेंटाचे तेन्ना अवश्य आमचे भुरगे हे जे कॅपेबल आसा ते लायफ गार्ड म्हणून वयतले आतां जे पळय कोण ऑलरेडी ओवर एज आसा ते ह्युमन रिसोर्सान जे कशें मल्टीटास्किंग जॉब आसूं सेक्युरिटी आसूं तांकां जॉब मेळटा पूण मेन कितें जातलो तांचो जॉब सेक्युरिटी मेळप हें आमचें कर्तव्य आसलें तांकां सगळ्यांचे जॉबाचें प्रोटेक्शन जावप हें कर्तव्य आमचें आसलें हेज्या खातीर आमी येदें व्हडलें आंदोलन उबें केल्लें आज सीएमान आमकां एक म्हणजे एक फाल्यां क्रिसमस आसा एक आमकां एक भेट आमकां दिवन आमकां एक खरें मनाक बरें दिसलें 10 दीस जाले आमचे भुरगे
भुरगे उपाशी थंय रस्त्यार तळमळटा आणि सीएमान तेजी दखल घेतली आणि सीएमान सांगला की आपूण प्रेसा थ्रू आपुणूय आपलो स्टेटमेंट आसा तो आपूण पब्लीक डोमेनान हाडटलो. सो हांव सीएमाक आणि जे कोणी कोणी आमकां जे मदत केली सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जे सेक्रेटरी फॉर टुरिजम असले अशोक कुमारजी यांनी व्यवस्थीत विशय हो सीएमाक काल त्यांनी डिस्कस केलो आणि त्यांनी म्हाका सांगलेलें की तुमी ह्युमन रिसोर्स जर तुमकां सीएम म्हणटा सध्या जाल्यार तुमी अवश्य त्या हेका वयचें अशें त्यांनी आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की सध्या तुमी जॉब घेया. हेच्या फुडें तुमचे नोकऱ्यो आसा त्यो तुमकां जर तुमी कॅपेबल आसा तुमकां मेळटल्यो. पूण हेच्या खातीर जे आमकां आज जे आमचे फळ त्रासाचे मेळ्ळां तेच्या खातीर हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. सगळे लोक पब्लीक आमकां जो सपोर्ट मेळ्ळा आणि स्पेशली रिपोर्टर पुलीस सगळ्यांनी मिडिया जेणी आमकां इतले दीस आमचे आंदोलन अशें ताजें दवरलें आनी आमकां सपोर्ट दिलो अख्ख्या गोंयकारांक आमी धन्यवाद म्हणटा. आणि म्हापसा आतां परत आमचे एक्चुली आमी म्हापसा आमचे चालू आसा थंय वतली आणि फाल्यां सकाळीं चड करून आमी मे बी आमी आझाद मैदानाचेर येवन आमचे परत एकदां आंदोलन आसता आमी सांगता करतली. तेन्ना सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.